Then we went to an advocate and an inquiry officer, provincial superior. We went to an advocate, Father Daigo, Father Jacob also was present. And at which time the advocate and the inquiry officers clearly told us, he told the chairman, do not take this lying down. Be very serious, because otherwise there will be a precedent in this college that everybody can give some charges and it is over. When you do something like this, this affects students, teachers and parents. दोनोय शिक्षकांनी आपली बाजू मांडली. आयचो विषय जो आसलो तो तुमकां पयलीं पासून सांगता, तो ट्रान्सफरीचो, की लोकांक जे लोक थंय एकठांय जाले तांकां ते मॅनेजर आनी प्रिंसिपल तांकां परत रिइन्स्टेट करपाचो विशय आसलो. आनी तांकां कित्याक बदली केल्या ही सकाळीं आमच्या प्रिंसिपलान आमच्या प्रोविन्शलाची ऑर्डर वाचून दाखयल्या, तितून कारणां वेगवेगळी आसली. तो विशय आसलो, पूण तो विशय थंयच उरलो. आनीक कोण तरी भुरगीं येता, इन्स्टिगेट भुरग्यांक केल्या, आनी ती भुरगीं येता आनी आमचेर दोगांयचेर वेगवेगळे आरोप घालता. हें दाखोवन दिता की ह्या भुरग्यांक इन्स्टिगेट केल्या आमचेर आरोप घालपाक. सो हें एड्युकेशन इन्स्टिट्युशनांक सामकें घातक जावन आसा. हांव परतून एकदां सांगता, हांव फुटेज पळयात, फुटेजीन जर दिसता हांवें कितें अतिताय केल्या फासार चडया, देवी सरस्वतीच्या मंदिरान जर हांव असली कामां करता, म्हाका कसलोच अधिकार ना त्या स्कुलान रावपाक. हांव जर दोशी घाल्लो फासार चडया, हांव स्वताहून रिजायन जावन वयतलो. फादर डायगो म्हणून जो प्रिंसिपल आसलो हेजी ट्रान्सफर जाल्या, आनी ट्रान्सफर जावपाक कांय कारणां आसा हें आमकां पडलेलें ना. हो जेन्ना प्रिंसिपल जालो तेजो एपॉयंटमेंट बरोबर नासलो. हायर सेकंडरीचो प्रिंसिपल जावपाक 5 वर्सां टिचींग एक्सपिरियन्स आसची पडटा, ही तेजे कडेन ना. आनी लेक्चर बेसीस जो टिचर अपॉयंट जाता हो प्रिंसिपल जावंक शकना. हें पळोवंक वयशात जाल्यार खरी फी आसा कायद्या प्रमाणे 1,200 रुपया. हे सगळे मेळून 22,68,500 रुपया एकठांय केल्या. हे पयशे तेंच्यांनी कलेक्ट करून म्हाजे कडेन दिले आनी बँकांनी आमी घातलेले आसा. एक फेक अकाउंटूय उगडलेलो आसा हल्डोण अर्बन कॉपरेटीव बँकान, आनी ह्या हितूर पेरंट्स टिचर्स एसोसिएशन ह्या नांवान तेंच्यांनी पयशे घाल्लेले आसा. ही सगळी तेंची जें चलतालें हें कायद्यान योग्य ना, हे आमकां दोगांकूच खबर आसा, म्हाका आनी अमरनाथाक. आनी ह्या खातीर तांच्यांनी आमचें नांव मलायन करपाचें तेंच्यांनी ही प्रतिक्रिया चलयल्ली आसा. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडते.